शिवोले 4-4 दीस उदक ना म्हूण बोवाळ. थळाव्या पंचा सयत थळाव्यांची आमदार दिलायला लबो कडेन कागाळ. मेन म्हणजे आमकां उदकाचे प्रॉब्लम हांगासर 6 म्हयने 7 म्हयने म्हणून चालूच आसा. आनी हे प्रॉब्लम एक्चुली आमकां जाता कित्याक जे वाल ऑपरेटर आहा तांकां लागून. तेंच्या वांगडा तेंचे जे आसा JEE ते कॉपरेट करिनात. आमकां उदक कशें येता काय ना तेय पळयनात ते. आनी एक वाल आसा आमकां तो मान्ना, तो उदक डायरेक्ट ऑलिक्रॉसा कडसून डायरेक्ट ते मान्यांक वयता. आनी हे आमचो वाल आसा पळय तो आमकां डायरेक्ट वयर चडटेक आसा आनी टाकी आमची वयर आसा. हे वाल ऑपरेटर कितें करता, तो मान्य तो वाल ओपनूच दवरता आनी आमकां उदक टाकीर आमकां उदक पावना. जेन्ना ही टाकी जेन्ना फूल भरना तेन्ना हो मेन इश्यू जाता. आनी आमचो जो लायन ऑपरेटर आहा पळय तो कितें सांगता एवरीडे टाकयेक उदीक येयना म्हणून. पूण आमी 2-3 फावटी चॅक केलें. आतां लास्ट टायम हांवें वचून पर्सनली हांवें चॅक केल्लो वचून तेन्ना पळयलें की टाकयेक उदीक येता. केन्ना तो होली क्रॉसा कडेन जो वाल जो आहा पळय तो बंद करीत जाल्यार टाकयेक कंटिन्युअस उदीक येता थंय. म्हणजे येत ना ऑलमोस्ट एक 4-4 दीस उदक सोडिना आणि कोणी विचारलें जाल्यार रिप्लाय नासता तेंचो. म्हणजे कोण वॉल्व कोण ओपन करता बंद करता कितें आहा तेंचो काय असो प्रॉपर रिप्लाय ना. जे टाकयेचे यूज करता पळय तांकां खूब इश्यू आसा. कित्याक जर टाकी ऑपरेटर करता पळय ऑपरेटरांनी तो वॉल सोडून ती टाकी भरप आसता. तो म्हाका दिसता तो टायम टू टायम ती टाकी भरिना. टाकी भरली सुद्दां जाल्यार ती फूल जर तो खाली करता जाल्यार ती वयर मेरेन आमकां मायणा मेरेन पावता. फायन आउट करता आनी आमी 2 ह्या मारपाचे केल्या बोरवेली. म्हणजे जे करून तांकां जे मायणाकारांक जे खूब इश्यू आसा. म्हणजे चड मायणाकारांक ती दोंगरार अशी आसल्या कारणान तांकां ती पायपलायन वचपाकूय खूब त्रास जाता. प्रुडंटा खातीर सौरभ शिरोडकार.